केंद्रात ह्यान फुडें भाजपाचीच सत्ता येतली। लोकसभेचे उत्तर आनी दक्षिण गोंयची दोनूय सिटां भाजपाच जिखतले। त्या भायर तिनूय पोटवेंचणूक शिरोड्या, मांद्रे आनी म्हापशां भाजपूच जिखतले असो विश्वास भाजपाचे वेंचणूक प्रचार प्रमुख मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि मोदी वेव तरी ना, वेव केन्ना जाता, कोण आहा आनी कोणा उडोवपा जाल्यार वेव व्हडल्या प्रमाणात वेव दिसता, पूण आज हो वेव दुसरे भाशेन मोदीचे सपोर्टा आसा तो, कित्याक बरें काम केला तेन्ना मनीस एकदा फट करून आपले ओपिनियन एक्सप्रेस करना, बिकॉज वोटिंग इज बाय सिक्रेट बॅलेट आनी ते तुका दिसना, राग आहा जाल्यार दिसना, कंटिन्युटी ना जाल्यार दिसना। पूण आता इतल्यो सर्वे जाला, इतले जे पब्लिक ओपिनियन तयार जाला, कोणूय एकटोय आतां देन विरोधक म्हणपा तयार ना की मोदी परत येना। आता कितले मेजॉरिटीन येतलो दॅट इज द क्वेश्चन, बट सगळे एक मानून घेता that he is coming with a good majority, a majority on his own. म्हाका दिसता लोक आमकां फुल सपोर्ट दिवपा सोदता आनी म्हाजो अनुभव प्रमाणे हांव बेश्टे उलयना, भोवन उलयता, आमकां 3 असेंब्ली सीट आहा आतां म्हणटा पणजे एड जातले, तितून 3 ती सीट आनी सद्या तरी 3 आनी 2 पार्लिमेंटरी नॉर्थ आनी साउथ आवश्यक 5-0 जातले म्हणून म्हाका फुल कॉन्फिडन्स आसा। And confidence is expressed by people at grassroots level, people expressed by the voters, young voters. तेंका कांयच पडोन आसना, ते म्हणटा whether government will deliver in terms of doing good work, whether government will get us projects where it will generate employment. आणि जेन्ना IIT Munnaka, which is coming in South Goa, NIT Munnaka, which is also coming up in South Goa. Intention of this government to do it as soon as possible. That means we want to bring about all-round development.